येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. गोंय मनयता आपले 60वे मुक्ती वर्स. मुक्ती वर्साच्या कार्यावळीक प्रधानमंत्र्याची खाशेली हजेरी. गोंय हिरक महोत्सवाच्या मुडात जाल्यार स्वातंत्र्य सैनिकाचे पुतळे उद्दाराचे प्रतीक्षेत. वास्कोच्या स्वातंत्र्य पथ्यावेल्या स्मारकांची अवतिकाय. गोंयभर उमेदीन मनयली दत्त जयंती. भजन कीर्तना आनी दिंड्यांचो गजर. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंय आयतार आपलो 60वो मुक्ती दीस मनयता. ह्या खाशेल्या सुवाळ्याक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित रावतलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, नौदळ मुखेली आनी सचिवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या आयतारचे कार्यावळीचो तपशील दिलो. 60व्या मुक्तीच्या समारोप कार्यक्रमाक आमच्या मदीं देशाचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी ह्या कार्यक्रमाक येतात. तांचो थारायिल्लो कार्यक्रम हो श्यामाप्रसाद मुखर्जीक 2.5 वरांचेर सुरू जावपाचो आसा. म्हाजी समेस्त गोंयकार भाव भयणीक नमळायेची विनंती. आमी 2.5 वरांचेर जरी कार्यक्रम श्यामाप्रसाद मुखर्जीतलो सुरू जावपाचो आसलो जाल्यार सुद्दां माननीय पंतप्रधान 1.5 वरांचेर हे श्यामाप्रसाद मुखर्जीच्या सायडीक आशिल्ल्या स्टेडियमाचेर पावतात. थंयच्यान ते आझाद मैदानाचेर वयतले. आझाद मैदानाच्या वयल्यान ते मिरामार ह्या बिचाचेर सेल परेड आनी एअर शो ह्या कार्यक्रमांत 20 मिनटांचो कार्यक्रम आसा आनी ताज्या उपरांत ते 2.5 वरांचेर परत एकदां श्यामाप्रसाद मुखर्जीत पावतले. Different types of boats, including the boats manufactured in Goa. We'll have boats from the Navy, Goa Shipyard Limited, from police, from tourism, from industry, and also showcase tourism and sports activities of Goa towards promoting this culture. What I request you all, it's going to be a thrilling event. I would request you to urge the citizens to come in great numbers and enjoy the afternoon at Miramar Beach. We have about 40 different types of boats which will participate. As Admiral already brought out about 19 sailboats. There will be power boats from Navy, Coast Guard, Goa Shipyard Limited, from Tourism Department. Trishti Marines will also be conducting a search and rescue demo for the drowning personnel there. All in all, I can assure you it will be a thrilling afternoon. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. ब्रिटनात 11,000 परस चड ओमिक्रॉन केशींची नोंद जाल्या. संवसारांतले सगळे देश कोविडाच्या 3ऱ्या ल्हारा खातीर स्वताक तयार करतात. आतां ओमिक्रॉन व्हेरियंटान खवदळ घातला. भारतान आयज मेरेन 117 परस चड ओमिक्रॉन केशींची नोंद केल्या. केशींचेर आळाबंद हाडपाक शकले ना जाल्यार देशांत दिसपट्टी 14 लाख प्रकरणां दिसूं येतात. केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान भंय उक्तायला. युकेत ओमिक्रॉन व्हेरियंटान खवदळ घातला. हे फाटभुंयेर संवसारांतली हेर राष्ट्रां संचारबंदी आनी हेर खर नेम पाळपाक लागल्यात. संवसारभर लसीकरण मोहिमेन वेग घेतल्या उपरांत आंतरराष्ट्रीय पर्यटनात परतून जीव येतलो अशी आस्त दिसताली. पूण आतां परिस्थिती बिगडपाक लागल्या अशें दिसता. कांय देशांनी आतां बुस्टर शॉट दिवपाक सुरवात केल्या. ब्रिटनानय बुस्टर शॉट दिवपाक सुरवात केल्या. भारतांतय ओमिक्रॉनाची प्रकरणां वाडपाक लागल्या. कोविड फेब्रुवारी मेरेन आनीक वाडूं येता अशें तज्ञ सांगतात. कसलोय प्रवास करूं नाशिल्ल्या आनी पूर्णपणान लसीकरण जाल्ल्याची ओमिक्रॉनाची चांचणी सकारात्मक आयल्या. हाचे वयल्यान कळटा हो व्हेरियंट वेगान पातळपाक लागला. आतांच ओमिक्रॉनच आडयलो ना जाल्यार भारतांत सद्या 14 लाख कोविड-19 प्रकरण दिसपाक शकता. लोकांनी मास्क वापरप चालूच दवरपाक जाय आनी लसीकरण जाल्ले असले तरी सामाजीक अंतर दवरपाक जाय, केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान म्हटलां. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोंय फाल्यां 60वो मुक्ती दीस मनयता. अशें आसलें तरी स्वातंत्र्य सैनिकांच्या संघर्शाचो सन्मान करपा खातीर सरकारान बांदलेली वास्कोची स्मारकां आनी पुतळे वायट स्थितींत आसात. हुतात्मा चौक आनी गोंयच्या राष्ट्रवादाचो जनक डॉक्टर त्रिस्ताव ब्रागांझा कुन्याच्या पुतळ्याची अवतिकाय जाल्या. सरकारी अधिकाऱ्यांक कितें पडिल्लें दिसना. गोंय हे 60 वर्सां मुक्तीचे मनयतात आनी गोंय हे 60 वर्सां जेन्ना मनयतात तेन्ना आमी पळयतात की हांगा टीबी कुन्ना चौक आहा आनी टीबी कुन्ना चौकाची आमी जे गेटीस एंटर करतात ती गेटूच मोडलेली आहा आनी ही चौकान आमी पळयतात की सगळे कडेन दुरवस्था जाल्ली आहा. हांगा कचरो सगळे कडेन पडलेलो आसा. हांगा रातचे गाडी तशेंच हांगा जे सोरो पिवन हांगा बेबदे हांगा न्हिदतात
आनी हे हांगा पळयत जाल्यार हे जे फावंटन हांगा बसयल्ले जे आयकूंक येता की एक 10-15 वर्सां पयलीं बसयल्ले पूण ते सद्या हांगा मेंटेन केल्ले ना. तशेंच आमी पळोवंक शकता की हांगा जो टिबी जो स्टॅच्यू आहा हेच्या खंय तरी स्टॅच्यू केन्ना धुल्लो कोण जाणा. आमी म्हणटा की आनी लोकूय मागतात की हे जो टिबी कुन्ना चौक आहा जो इतकी वर्सां हांगा स्टॅच्यू उबो केल्लो आसा ते स्टॅच्यू खंय तरी पेंटींग करपाक जाय, ते खंय तरी मेंटेन करपाक जाय. आमकां दिसना की हार केन्ना तरी घातलेलो तो केन्ना काडूंक ना. लोक म्हणटात की हो फक्त स्टॅच्यू फक्त जेन्ना सण आसता जावं कितें तरी ओकेजन आसता तेन्नाच ताका फक्त धुतात, त्याच्या भायर केन्नाच ताका उदीक लागी दिसून येना. हे फावंटन आहा ताका उदीक ना, हेचे फावंटनान टायल्स मोडलेला. हो एकूच स्टॅच्यू न्हू, आमी पळयत जाल्यार हांगा जोशी चौक आहा जावं बाकी बांदोडकराचो जो स्टॅच्यू आहा हे सगळे तेच वायट परिस्थितीन आहा. तेन्ना हांगाचे लोक आनी तशेंच आमी मागता की हे जे स्टॅच्यू आहा जावं जे लिडर्सांचे स्टॅच्यू आहा जावं हुतात्मा चौक आहा हे चौक सगळे मेंटेन करपाक जाय, जेणे करून जे आमचे लिडर्स आनी जे आमी लिबरेशन जे दीस मनयतात स्वातंत्र्याचे हे खंय तरी सारके तरेन मनोवपाचे. लोक म्हणटात की 200 करोड दिवन गव्हर्मेंटान सेंट्रल गव्हर्मेंटान गोवा गव्हर्मेंटाक दिला की हे मेंटेन करपाक आनी गोंयची 60 वर्सांची स्वातंत्र्याची मनोवपा खातीर, पूण पळोवपाक गेल्यार हांगा ते दिसून येना. तेन्ना गव्हर्मेंटान हेचेर लक्ष दिवचें. त्यांचे सगळ्यांचे मेंटेनन्स हे मुरगांव नगरपालिकेन करप आसता. पण दुर्दैव असे आनी की त्यांचो जी स्मृती दिन बी आसता स्मृती दिन बी त्याच्या आदले दीस येवन हे रिपेर करतात आनी ताका ते हे करतात पुसता बी. हे चुकीचें आहा. आनी 2009 टीबी कुन्ना डॉक्टर टीबी कुन्ना कुन्नाक फावंटन घातलेले आनी फावंटन ते रोखडे मोडले. तेन्ना चड वगत म्हण 2-3 महिने कितें ते अस्तित्वान उरले मागीर ते मोडले. आनी हांगासर इतकी जी दुर्वेवस्था जाल्ली आहा. रातचे हांगासर सगळे भिकारी बी बसतात आनी सगळी बुरशेपणाक उडयतात. निदान सरकारान ह्या आमच्या महान नेत्यांक आमचे स्वातंत्र्य सैनीक यांचे तरी मेंटेनन्स करचे. टीबी कोणा चौकाची तूं हालत पळय कितें जालें ती. एक पायप एक उदक पसून ना हितून भितर. हिंगा सुणी माजरां येवन आगोंक बसता. सो दीस इज अ सॅड स्टोरी. हे जे व्हडले लिडराचो तुमी स्टॅच्यू घालता नाल्यार घालपाचो न्हू. बेस्ट ब्युटिफिकेशन करपाक जाय आसलें बिकॉज दीस इज लायक एन इन्सल्ट टू हिम. आमी आयज ह्या काळान आहा वी आर सेलिब्रेटिंग 60 years ऑफ लिबरेशन. वी हॅव टू सेलिब्रेट दीस लिडर्स. कितें तरी मेंटेनन्स करून आमी कितें बरें करपाक जाय आसलें. गोवा क्रिकेट हिरू महाले वास्कोच्यान. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सरकारी आश्वासनां आनी उदक मेळोवन दिवपाचे यत्न चालू आसात, तरीकय गोंयांतल्या साबार वाठारांनी उदकाचो प्रश्न लोकांक सतायत आसा. चिखलेच्या लोकांक नळांतल्यान मेळ्ळें उदक मेळटा. आमी सद्दां कागाळी करतात पूण कोणूच आमचें आयकूनच घेयना, तांचो आरोप. उदका पुरवण टाकी बऱ्याच तेंपा सावन नितळ करूंक ना, देखून लोकांक मेळ्ळें उदक मेळटा. PWD अधिकाऱ्यांनी हो प्रश्न जाग्यार घालचो थळाव्यांनी मागला. ही आता टाकी बांधलेल्या तेंच्यांनी फक्त एकूच फावटी ताका तरी 21 वर्सां तरी टाकयेक जाली ते आतां म्हटल्यार ताका फक्त एकूच फावटी तेंच्यांनी लीप केल्या ती टाकी. आनी आतां ह्या टाकीचें उदीक एकदम गदो येता. पयलीं आमकां रातचें उदक येतालें तेंय आतां बंद जालें. आतां ह्याच टाकयेचें आमकां उदीक दितात पण तेंय तितकें बरें येयना. उदीक सगळें उदीक बरें नासता, खदूळ बिदूळ सगळें आसता. आनी दुसरी टाकी बांदल्यार बरें जातलें. आनी लायट गेल्यार हें उदीकूय मेळना आमकां. एक वरभर सोडटात पण ते लाईट गेल्यार तेय मेळना आमकां. ती दुसरी टाकी बांदले पयलीं असली ती आतां ना. आतां ही टाकी आतां ह्या टाकयेच्यान आमकां उदीक दितात ते मातशें निवळ आसूंक जाय म्हणून ती टाकी लीप करून दिया आमकां. ही झाडां बिडां वाडल्या आनी वन भरल्यारूय ती लीक जाता टाकी. हां ते त्या दुसरी टाकी तरी बांदपाची आनी लायटीच्या टाकून बरें जातलें ते दुसरी टाकी जर बांदीत जाल्यार. कित्याक ही टाकी पंप मारून आमकां उदीक दिता न्हू. दुसरी जर उंच टाकी बांदी जाल्यार लायट नसल्यारूय त्या टाकीचें उदक मेळूं शकता न्हू आमकां. मेळटा. हां ताका लागून मातशें निवळ करूंक जाय माझी टाकी. आतां सद्या आमकां ह्या टाकीचें उदीक दिता पण ते निवळ जावंक जाय. तेमी ही टँक ही क्लीन करून दिवपाक जाय. कित्याक ह्या टाकयांक कमीत कमी हाफ टँक पण तेतून रेब जाला आसतलो आनी कितें जंतू जाला हें खबर ना. हितून हे लोकांक तर आज हेल्थाचें पळोवपाक गेले जाल्यार आज लोकांचे किडनी सुद्दां प्रॉब्लेम जावंक शकता म्हाका दिसता हेल्थांतल्यान. हे लोकांचे गरजेची वस्ती. तुमी 16,000 उदक फ्री दिलें म्हणचे परत ही टाकीच लोकांक क्लीन करून दिला लोकांचे व्हडलो उपकार आसतलो. ही टाकी हाफूच भरता हितून लीक जाता. ती लीक जाल्ल्या कारणान ती टाकी फूल जावंक शकना. आनी हिंगा एक पयली हायटीचेर टाकी आसली ती टाकी तेमी हें केला मोडला. आतां तेमी ताका परत तीच टाकी तेमी हायटीन बांदून दिवची अशें कित्याक म्हाका दिसता की हें पंप ना जाल्यार हें उदक लोकांक लायट मारल्यारूच हें पंपाचें उदक येता.
आनी लायट ना तेन्ना तें उदक आमकां हायटी वयले टँक वाल ओपन केले जाल्यार आमचे सगळे घरघरांनी आमकां उदक पावतलें. हे उदकाचें जे प्रमाण आहा न्हू ते एकदां उदीक न्हू तांबड्या गूज येता आनी कमीत प्रेशन येता. एकदां म्हणटा तो उदीक टांकयेक ना, एकदां म्हणटा टांकयेक उदीक येता आनी ह्या पायपांचो जे रातचें आमकां उदीक येतालें न्हू तें बंद केलें. आतां थोडे थोडे येता, केन्ना केन्ना येता केन्ना बंद जाता. तें उदीक जाय आनी आमकां दिसाचें उदीक जाय. आमकां उदकाक लागून त्रास जाता आनी आमकां नीव टांकी जायी. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरो महाले. शेवटाक गोवा फॉरवर्डाक हातीची साथ मेळ्ळी. काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड युती करतात. काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी दिनेश गुंडूरावान जाहीर केलें. भ्रश्ट भाजपाक सत्तेंतल्यान देंवप हीच मोख दवरून ही युती जाल्ल्याचें ताणें सांगलें. गोंय परतून मुक्त करपा खातीरचें झूज नव्यान सुरू जातलें. ज्या टीम गोवा विशीं उलयतालो ती हीच टीम, विजय सरदेसायन सांगलें. गोवा फॉरवर्ड आणि काँग्रेसीन संयुक्तपणान घेतलेले पत्रकार परिशदेत दिनेश गुंडूरावान युतीची घोशणा केली. या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत, गिरीश चोडणकार, गोवा फॉरवर्डचो सर्वेसर्व विजय सरदेसाय आणि हेर फुडारी हजर असले. ऐकात युतीची घोशणा. Today, I am very happy to announce that the Indian National Congress and Goa Forward Party have entered into an alliance for the forthcoming Goa Assembly elections. After Sri Vijay Sardesai met our leader Sri Rahul Gandhi ji in Delhi and expressed his support to the Congress party and to Sri Rahul Gandhi, and said that he wants to work with us to defeat the communal, corrupt Bharatiya Janata Party government in Goa and to bring about a change in Goa. गोंयच्या नव्या मुक्ती संग्रामात गोंयकारांक सालाजाराक तोंड दिवचें पडचें ना. वगी रावन मत मारप. केंद्राची दादागिरी सोंसपाक आमी खंबीर आसात. आमचेर भित्स दवरात. भ्रष्टाचारी आनी बलात्कारी सत्ताधाऱ्यांक पासून मुक्त जावपाचो वेळ आयला, विजय सरदेसायन सांगलें. ऐकात. We have said in the past that on the eve of Goa's Liberation Day, 60th Liberation Day, we will give you an alliance that will re-liberate Goa from these elected autocracies. We have a government in Goa and a party, ruling party in Goa, which is in the politics of acquisitions and takeovers, which is poisoning democracy. And there is a need to start a new liberation movement to re-liberate Goa from this corrupt, communal, bhrashtachari, balatkari Bharatiya Janata Party. This has always been my view. I have been talking about Team Goa. I think this is that Team Goa. And we will re-liberate Goa, give Goans justice. We are going to usher in change. We will see to it that people who are jumping the fence, the entire public of Goa is against this government. But elected representatives are surprisingly joining this unpopular party. Now why is this? This is only happening because of the dadagiri of the center. That there is a government at the center which can just take you at gunpoint, which does acquisitions, which does takeovers. Now we will defeat these forces. We want to re-liberate Goa. एक नवो मुक्ती संग्राम आम्ही गोंयच्या खातीर सुरवात करता. ह्या मुक्ती संग्रामात गोंयकारांक सालाजाराक फेस करचो पडना, भितर पडून मार खावचो पडना, ओग्गी रावन मत मारपाचें आनी वी विल लिबरेट गोवा. व्हडलें कांय करपाची गरज ना, करपाचें कितें आहा तें आमी करतले आनी त्याच्या खातीर आमी फेस करपाक तयार आहाय सरकाराक. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. सरकारच्या विविध खात्यांचेर जावपी आरोपांचें खंडन करतना तरणाट्यांक विश्वासात घेवपाक जाय. भौशीक बांदकाम खात्याच्या नोकर भरतीचो विशय बरोच गाजता. कुडचडचो आमदार निलेश काब्रालान सांगलें. कुडचड्या पुरुष मारू देवस्थानाचे पळोवणे वेळार तो उलयतालो. PWDचे पळय एलिगेशनां घातलेलीं आसा.
सो PWG इलेक्शन घातलें आनी तत्वान जें आसा हें आमी सरकाराक रिक्वेस्ट केला की लोकांचे भितर कितें जर जाल्लें आसा आनी सपोज जर गोश्टी सारक्यो ना लोकांक आमी कॉन्फिडन्स दिवपाक स्पेशली यूथ जे आसा आमचे तांकां कॉन्फिडन्स दिवपाक जाय. PWD नोकर भरतेचेर आरोप जावपाक लागल्या उपरांत प्रमोद सावंतान दक्षता विभागा कडेन हे प्रकरण दिला. तपास पूर्ण जायसर नोकर भरती आडोवन दवरतले. तपास समितीत मुखेल सचिव पुनीत कुमार, सचिव दक्षता अंकिता आनंद हांचो आस्पाव आसा. भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकारान PWDंतल्यो नोकऱ्यो विकून कमाय केली. दर एक नोकरी 23 ते 30 लाखांक विकल्या. भाजपाचो आमदार बाबूश मोन्सेरातान हो आरोप केल्लो. मुख्यमंत्र्यान ही भरती रद्द करची अशेंय ताणें मागलेले. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान प्रहर सावड्डेकार. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. दत्त जयंतीचे औचित्य 45 वर्सां परंपरा असलेली दत्ता महाराजाची पालखी अंदूय हरमल वाठारांत भोवली. ज्ञानोबा माऊलीचो नामगजर पुराय हरमलांत घुमलो. जनार्दन स्वामीन त्यावेळार स्वताच्या खर्चान मठ उबो केलो. प्रवचन आणि पारायणा केली. तेतूंतल्यान लोककल्याणाचो उपदेश केलो. ज्ञानोबा माऊली तुकारामचो गजर करत हरमलाच्या दत्त महाराजाच्या मठा सावन ही पालखी भायर सरता ती देवळू वाड्यावेले भूमिका मंदिर, मागीर रवळनाथ मंदिर, त्या उपरांत हरमल तिठ्यावेल्यान कलावती मातेच्या देवळा कडेन वळसो घेवन परत मठात येता. हे मजगती बायलांनी ओवाळणी केली तशेंच आंगवण्यो केल्यो. पळयात ते भक्तिभाराचे खीण. हा जो उत्सव आहे तो आमचे महाराज जनार्दन महाराज यांच्यानी चालू केलेला आहे. तो जवळजवळ 40-45 वर्ष झाली आहे. पालखी दत्त महाराजचं मठ स्वतः आबाने तयार केला आहे. म्हणजे आमचे जनार्दन स्वामी यांच्याने स्वतःच्या खर्चाने मठ उभारला आणि ते जगत उद्धाराचं काम म्हणजे प्रवचन वगैरे आणि हे पारायणाचं काम पहिलीपासून चालू केलं यांच्यानी. आणि ही पालखी आमची दत्त महाराजांचा मठ इथून 3:30 वाजता चालू केली वार्षिक पद्धती म्हणून. ती आबाने आम्हाला पद्धत घालून दिली. हरमल गावामध्ये म्हणजे देऊळवाडा दोन्ही देऊळ आहे आमचे. भूमिका देऊळ, दुसरं रवणाथ देऊळ आणि अशी हरमल तिस्तावरून कलावती मातेचं मंदिर आहे त्याला प्रदर्शन घालून आता ती मठामध्ये पोचणार आहे. आणि ही महेश सिकरीच्या विठ्ठल रखुमाई मंदिरात मनयल्ली दत्त जयंती. पुंडलिक होबळे बाबाच्या निर्वाणा उपरांतय दत्त जयंतीचो उत्सव भक्तगणांनी चालूच दवरला. हे मार्गशीर्ष पौर्णिमा आणि मार्गशीर्ष महिना अत्यंत पवित्र आहे. कोणतेही संकट आलं तर मार्गशीर्ष महिन्यामध्ये जो दत्तमाला मंत्र आहे तो सगळ्यांनी म्हटला पाहिजे. आणि हा साध्यासुद्धा माणसाने माणगा नावाचं एक गाव आहे त्या माणगा गाव वासुंत सरस्वती याने तो दत्तमाला मंत्र निर्माण केला आहे. कारण आणि ते संकट सगळं निरसन महाराष्ट्रभर संकट होतं, भारतभर संकट होतं. ते सगळं संकट एका दत्तमाला मंत्राने निरसन झालं आणि ते एवढं कौतुक ह्याच महिन्यात झालं पाहिजे. आणि ह्या महिन्याचं विशेष महत्त्व यासाठी आहे की त्यावेळीपासून तो वासुदेवानंद सरस्वती नावाच्या एका मोठ्या थोर संतांनी हा दत्त जयंती साजरा केला त्यापासून झाला आहे. केपेच्या दत्त मंदिरात दत्त महाराजाची जयंती विविध कार्यावळी सहित मनयली. दत्ताचो पाळणो, आरत, भजन, कीर्तनाचो भक्तांक लाव घेवपाक मेळ्ळो. ते भायर पळोवपाक मेळटले गोवा 365 चॅनलाचेर राती 10 ते 11 मजगती साखळेचे दत्त जयंतीचे कांय देखणे खीण. गोवा 365 खातीर हरमलच्यान संदीप कामुलकार, मयेच्यान संदीप पिळगांवकार आणि केपेच्यान रमेश नायक रावत. काल तुवें पेडण्या वाठारांत जाल्ले MGP क्रिकेट ट्रॉफी सर्तीत भारताचो आदलो क्रिकेट खेळगडो आशिश नेहरा मुखेल सोयरो म्हूण हजर आशिल्लो. टॉस उडोवन आनी पयली बॉलिंग करून ताणें खेळाक सुरवात केली. पळयात खेळा मैदानावाले दोळे दिपकावपी काय खीण. Tennis ball cricket tournament, and on behalf of our dynamic leader Sri G. Darolkar, I would take a pleasure to welcome one and all present here. It is a great opportunity to welcome our chief guest Sri Ashish Nehra. We have just heard about his achievements
are scaling the mountain that high. He has represented India in several tournaments, World Cup tournaments, and it's a pleasure to welcome him here on behalf of everybody present here. It's a great opportunity for the young, budding, upcoming cricketers here from Mandri constituency and entire Pedni Taluka. गोंयांत 18 डिसेंबरा सावन आनीक 5 दीस सुके हवामान उरपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. राज्या खातीर हवामानाची कितें खाशेली अशी शिटकावणी ना. चडांत चड 31 जाल्यार उण्यांत उणें 20 डिग्री सेल्सियस तापमान उरूं येता. हवामान थंड जाल्ल्यान फुडल्या 3-4 दिसांत उण्या तापमानात आनीक 2-3 डिग्री सेल्सियसांनी उणाव जातलो. आनीक 2 दीस मळबात कुपां दाटिल्ली दिश्टी पडटली. 18 डिसेंबरा सावन आनीक 5 दीस धुके दिश्टी पडटले. नुस्तेमारी करप्या खातीर कसलीच सुचोवणी वा शिटकावणी दिवंक ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365 च्यो आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जातनाय दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरया मास्क आनी सांबाळया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.